आपल्याकडे आशिल्ली खाती मुख्यमंत्री 9 ऑक्टोबरा उपरांत हेर मंत्र्यांक वाडटलो, कारण सध्या पितृपक्ष चलता. पितृपक्षांत कसलेच पवित्र कार्य करिना असो समज आसा. मोगोचो मंत्री सुदीन ढवळीकरान ही माहिती दिल्या. मात राजकारण्यांच्या ह्या असल्या अंधश्रद्धांचेर विवेकवादी आणि विचारवंतांनी सडक टिका केल्या. पितृपक्षाची पंद्रस 25 सप्टेंबरा सुरू जाली आणि 9 ऑक्टोबरा सोंपतली. ह्या दिसांनी पुर्वजांची याद करून म्हाळ वाडटात. ही पंद्रस पवित्र नासता अशें धरून खूब जाण म्हत्वाची कामां ह्या दिसांनी करनात. ताकाच लागून पर्रीकारान 2 मंत्र्यांक निखळावन नवे 2 मंत्र्यांक घेवपाचें पवित्र कार्य 24 सप्टेंबरा दिसा केलें. आनी आतां स्वता दुयेंत आशिल्ल्यान आपली खातीं हेर मंत्र्यांक वांटपाचें दुसरें पवित्र कार्य तो पितृपक्ष सोंपतकीर करतलो. खातें वांटप 9 ऑक्टोबरा उपरांतच जातलें हे वरिश्ठ मंत्री सुदीन ढवळीकरानय परत एक फावट सांगलें. कालची मेसेज आयली त्या प्रमाणे ते सगळे एकठांय मेळपाक सोदता. म्हाका ताणें पयलीं सांगिल्लें की 1 to 1 आपण मेळटलें. दॅट वील बी आफ्टर 9th, एनी टायम आफ्टर 9th. सो 10, 11, 12 केन्नाय जावचें. फायनान्स आनी होम जे आसता युजली सीएमा कडेन आसता. आतां सीएमा हॅज टू डिसायड ऑन इट. लिडरशीप चेंज जायना. आमी स्वता तोच लिडर आमचो आसचो अशें ठरयलां. हे कोणी सुतोवाच केला म्हाका खबर ना. आमकां मनोहर पर्रीकर लिडर आशिल्लो जाय आनी जो पर्यंत ही कॅन वर्क फॉर द पीपल ऑफ गोवा ही शूड बी द लिडर. पूण पितृपक्षाक लागून खाती वाटप फुडें धुकलप म्हटल्यार अंधश्रद्धा अशें पाचारून लेखक आनी विचारवंत उदय भेंब्रेन सगळ्याच आमदारांचेर फोग काडला. हाका अधोगती म्हटलां. अंधश्रद्धेचेर बडी मारपी देविदास कदमाच्या जाणवय हे कादंबरीच्या प्रकाशन सुवाळ्यांत उदयबाब उलयतालो. आयकात तो कितें म्हणटा तें. 40 वांगडे आसात आनी ह्या 40 वांगड्यांनी संविधानाचेर असो हात दवरून सोपूत घेतला की ह्या संविधाना कडेन आमी एकनिश्ठ रावतले म्हणून. विधानसभेच्या पयले दिसा आनी आज पितृपक्ष चलता म्हणून मंत्र्यांक खंय पोर्टफोलियोज दिनात. हे जावचे पयलीं मंत्री पदून दिल्यात कित्याक पितृपक्ष लागलो जाल्यार मागीर ते बातक जातलें मोठें. आनी आतां खंय जांकां पोर्टफोलियोज वांटपाचे आसात ते सगळे पितृपक्ष सोंपतकच दिल्लीक वचपाचे आसात पुरसांव काडून. आनी थंय मुख्यमंत्री तांच्या हातार ही प्रसाद काय पंचखाद्य घालपाची आसा. ही आमचे मनस्थितीची अधोगती. मडगांवच्यान आमचो खबराकार रमेश नायक रावत आनी परवरी सचिवालयांतल्यान व्हिडिओ पत्रकार यशवंत परब.